आम्ही म्हापसा सो कॉल्ड बस स्टँडाचेर आसा उभे. तुम्ही पहिले आसतले बस स्टँड हो चर्चेचो विषय अख्ख्या गोंयभर चलता. म्हापसा बस स्टँड एक 5 स्टार कॅटेगरीचे बस स्टँड केल्लेले आहा म्हणून. तर अख्ख्या म्हणजे एका एक बरे फाटल्या दिसांनी जी रिवॉर्डां मेळयल्या एवॉर्ड मेळयले एका एक ह्या बस स्टँडा खातीर आमच्या एक आमदाराक एक पद्मश्री नाल्यार पद्मविभूषण नाल्यार एक भारत रत्न दिवपाचे अशें बस स्टँड केल्लेले आसा. तुम्ही पहिले आसतले हे बस स्टँड अजून ऑपरेशन ना. तुमकां सांगपाची एक गोष्ट म्हणजे ह्या बस स्टँडार अशें जाल्लेलें आहा आतां इतकें सब स्टँडर्ड काम आयजूच हे बस स्टँड रिपेअर केल्लेले आहा. तुमकां दिसता ते पळय सगळे रिपेअर केल्लेले आहा आयजूच. तर ह्या बस स्टँडा वयल्यान तुमकां एक सांगपाचें दिसता बसी तर हांगा दिसात ना. बसी जे हांगासर पार्किंग दिसता पळय ती केल्ले आहा. 2 व्हिलर पार्किंग आनी 4 व्हिलर पार्किंग कशें दिसता. ही इतको खर्च करून आमचे पब्लीक फंडाचे जो पयसो खर्च करून जो हांगासर बस स्टँड बांदलेलो आहा तो वेस्ट ऑफ मनी म्हणटा हांव. आनी हांगासर एक व्हडले करप्शन दिसता. सारखे दोळ्यान पळय येता. हे जे 3 लाख आमचे ल्हान भुरगे जेन्ना सपनां पळयतात पळय बारीकशे भुरगे आपूण असो जातलो तसो जातलो आनी अशें करतलो तशें करतलो हे सपनान जे करता पळय ल्हान भुरगो तेच्या पेक्षा हे वर्स्ट बस स्टँड जाल्लेले आसा. म्हणजे कोण विचारूच करूं शकना तशें. पण हेच्या खातीर तुमी जनतेनी आनी मिडियान विचार करता हेका कसलो रिवॉर्ड दिवपाचो. ओपन एअर पार्टी क्लब जाऊ शकता बेस्ट त्याच्या खातीर म्हणजे तेजे इंटेन्शन ते बी आसूं शकता. आता सध्या प्रिमायसीस ना सध्या कंजेस्टेड जाल्लेले आसा सगळ्याक आनी कोविडाचें सिच्युएशन आहा त्या खातीर हे आता सध्या यूज करूं येता प्रोवायडेड तेचे परमिशन घेवंक जाय. कित्याक हांगासर म्हापसान अशे लोकांक हे दिल्लेले आसा म्हणजे भंय घालून ठेयल्लो आसा. लोक तेज्या फुडें उलयना. त्यांनी तुमकां केन्ना अशें तुमच्या फुडें प्रपोजल दवरिना की बाबा आमी बस स्टँड अशें करपाचें आसा आनी तुमकां पडटा की ना. तुमी तुमचें सजेशन मांडूंक ना तेंच्या फुडें ना. ह्यो प्लॅनूय आमकां दाखोवंक ना. आनी हे बस स्टँडाचें काम चालू आसलें तेच्या नंतर आमचे इलेक्शन जाल्लेलें आसलें. हे पयलींच्या कावन्सिलान प्रपोज केल्लेलें आनी ताका प्रोविजन व्हडली पयलींच्या हातून केलेलो आहा.